सगळीं आमी उबी रावन मिसाची सुरवातेक गायन गावया. 21 गीत रोजसून गायात. पान 10 A21 पेज 10. नवे गीत रोजसून गायात. परमेश्वराक वाखाणा. शेकाची प्रीतमी भोव. देवाक सोर्गिताव गायात. परमेश्वराच्या मानाक. पिता गायोना घोडा. वयर काळाक नाव देवाचे. ओरगोटाक दारोण गागूत गो. क्रिसा गागूत गो. क्रिसा गागूत गो. सोम्या गागूत गो. सोम्या गागूत गो. महिमा देवाकून स्वर्गी आणि शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गींच्या राया. सोर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तर वैभव पासत आमी तुका वाकणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवेदारा सासणाच्या देवा मनशाक बोगसणें दिवन परतून तांकां तुजे बेगीन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत तुवें मनशा कडेन नवो करार स्थापलोय. ह्या कराराचो पास परबेन संभ्रम करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान वळखतांव आनी भोगतीन संभ्रमतांव. तेंच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबां करपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवे आनी पयत आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजभर चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासालें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलयता आसतनाच याज्ञीक आनी देव मंदिराचे कारभारी आनी सादुकी ताचेशी आयले. हे धर्मदूत लोकांक शिकयताले आनी जेजू मेलेल्यांतलो पुनर्जिवन जाल्ल्या सगलीं पुनर्जिवन जातलीं म्हूण ते पुरगोडटाले. देखून तांकां बरेंच वायट दिसलें. तांणी तांकां दवरले आनी सांज जाली म्हूण दुसऱ्या दिसा फुर्यान तांकां बोणकुणेन दवरले. पूण तांचें उतर आयकलें तांतल्यान जायत्या जाणांनी सोत मारलें आनी दादल्यांची संख्या सुमार 5,000 जाली. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी, जाणटे आनी शास्त्री, परम याज्ञीक आनास आनी कैफास, जुवांव अलेक्झांडर आनी परम याज्ञिकांनी कुटुंबांतलीं सगलीं जेरुसलेमाक जमलीं. धर्मदूतांक मोदें उबें करून तांणी विचारलें, कोणाचे पदवेन व कोणाच्या नांवान तुमी हें केलां? तेन्ना पवित्र आत्म्यान भरून पेद्रून तांकां म्हणलें, पोरजेच्या फुडाऱ्यानो,
आनी जाणट्यांनो, एका पिडेवंताताय आमी एक दोयाल कोन्नी केली म्हूण तुमी आमची जोडटी कोत्तात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें तुमी जाणो जावंक सोदतात. तर सगल्यांक तुमकां आनी इस्रायलाचे आख्खे पोरचेक आमी कोळीत करता. तुमी कुर्सार मारलोल्या आनी देवान मेललांतल्या पुनर्जिवन केल्ल्या नाजारेताच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचेच पदवेन हो मनीस हांगा तुमचे मुखार बरो जावन उबो आसा. तुमी बांदप्यांनी सोडून दिल्लो फातर तो, पूण आतां खरें म्हणल्यार ताका देवान कोणच्या संदीचो फातर केला आनी दुसऱ्या कोणाचेच वरवीं सोडवण मेळूंक शकना. कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें आनीक दुसरें नांव मोळपा खाला देवान मनशाक दिवंकूच ना. देवाचें उतरें आमचो जबाब जातलो, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. सगलीं म्हणुया, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. सर्वेस्पराक दिनवासतात तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीठ मेद नासलोलो. इस्रायलाच्या पुता धुवांनी म्हणलें, ताचो माये मोग मीठ मेद नासलोलो. सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यानो म्हणलें, ताचो माये मोग मीठ मेद नासलोलो. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तोटाक जाल्या. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावयात. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. कोर सर्वेस्परा आमची सोडवण कोर. कोर सर्वेस्परा आमचे जिवीत कोर सुकेस. सर्वेस्पराच्या नांवान येता ताका जोय. सर्वेस्पराच्या घरांतान आमी तुका सूख मागता. सर्वेस्पर आमचो देव, तो आमचो उजवाड. जबाब, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणच्या संदीचो फातर. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, जोय, जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, जोय, जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो. संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, जोय, जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, जोय, जोय. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो. तुमचे सव्यास जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमिया. त्या उपरांत तिबेरियासाच्या दर्याशीं जेजू दिश्टी पडलो. हे पर्यंत तो दिश्टी पडलो. सिमोन पेद्रू, जवळो म्हणलोलो तोमास, गल्ल्यांतल्या कानाचो नातानेल, जेबीदेवाचो पूत आनी ताच्या शिसां मदें आनीक दोग एकठांय आसले. सिमोन पेद्रून तांकां म्हणलें, हांव मासली मारूंक वेतां. ताणें ताका म्हणलें, आमी तुजे बरोबर येता. ते गेले आनी ओड्यान चडले, पूण ते राती तांकां कांयच मेळ्ळें ना. सकाळीं जेजू वेळेर उबो आसलो. तो जेजू म्हूण शिसांक कळ्ळें ना. जेजून तांकां म्हणलें, इश्टानो, मासले कितें तरी पडल्या मूं? ताणें तांकां जाप दिलो, कांयच ना. ताणें तांकां सांगलें, ओड्याचे उजवे वाटेन रांपोण घालात आनी तुमकां मासली पडटली. ताणें रांपोण घाली आनी मास ती एकदम चड पडली देखून तांच्यान ती ओडून हाडूंक जायना जाली.
जेजू मोग करी त्या शिसान पेद्रूक म्हणलें तो सोमी म्हूण आयकून सिमा पेद्रून आपल्या आंगलें पेकटाक बांदलें कित्याक ताच्या आंगाक कांयच नासलें आनी ताणें दर्यांत उडकी मारली. पण मासलेन बल्लोली रांपोण ओडीत ओडीत एर शीस आयले. ते तोडीक लागींच आसले सुमार 150 हात भायर. ते वेळेर पावले तेन्ना ताणें थंय उंडो देखलो आनी कोळशांच्या उज्याचेर दवरलेली मासळी. जेजून तांकां म्हणलें तुमी आतां दवरल्या तांतली थोडी मासळी हांगा हाडात. ओड्यार चडून सिमा पेद्रून रांपोण वेळेर ओडून हाडली. ती 153 व्हडल्या मासळ्यांनी भरलेली आसली आनी इतल्यो व्हड मासळ्यो आसतनाय रांपोण पिंजली ना. जेजून तांकां म्हणलें नास्त्याक यात. तो कोण गाय म्हूण विचारूंक नास्त्याक बसलोल्यांतल्या कोणाकूच काळीज जालें ना. तो सोमी म्हूण ते जाणो आसले. तेन्ना जेजून फुडें सरून उणो घेतलो आनी तांकां दिलो. तशेंच मासळी दवरली. मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत जेजू शिसांक दिश्टी पडलो ती ही तिसरी पावट. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबीनो मनीस जेन्ना निराशी जाता, when there is disillusionment, disenchantment and disappointment, man returns back to his old self, which can be good, which can be bad also. म्हणजे मनीस आपल्या आदल्या जिविताक पातकाक परतून पडपता. चडसो चडांतलो चडसो पातकाक पडटा. मनीस केन्नाय आपणागे बऱ्या सैमबाग पावल म्हूण हांवें केन्ना आयकलो ना. चडसो आदल्यो वायटव्यो चाली सूय रिती जें कितें कोत्तालो तें तो परतून करूंक सोदता. आयज पेद्रू म्हणटा हांव मासळी धरूंक वेता. हे जेजू बराबर आमी भोंवले शेकीन कितें मेळ्ळें. हो जेजू थोडे म्हणटा पुनर्जीवन जाला, थोड्यांक तो दिसती पडटा आनी कितें हांव मासळी धरूंक वेता म्हजें आदलें जिवीत. जेजू आयज परतून ताका दिसती पडटा. तें आदलें जिवीत सोडून गेलें. थोडें निराशीपण बगून म्हूण तूं तुगे नवें जिवीत आहा तें सोणाका आनी आदल्या जिविताक लुबतो नाका. दॅट इज ऑलरेडी गॉन. तुका व्हडांतलें व्हड मिसांव आहा. तुका येदी व्हड सोदरी आहा. द बीग थ्रोन, पेपल थ्रोन इज कॅप्ट रेडी फॉर. हे सगळे पळ धर्म दत्त आहाय ते तुजे मुखार उबो रावतले. फकत तूं एकलो म्हज्या नांवान ते सदरेचेर बसतलो. प्रितीच्या बाबीडनो निराशीपण हेय दीस पाप साहेब मेलता तांचो इल्ले निराशीपणाचे. कित्याक आमकां पाप साहेब आनीक जाय आसलेलो. ताची काकलूत, ताची दया, ताचें बरेंपण बगूंक. पूण ताची येवजण सदांच आमचे येवजणे वयर आसता. प्रितीच्या बाबीडनो जाय त्यांक कडेन निराशीपणान बोलो कोण येतलो तेक जाय तो पवित्र सभेक चलोवपाचो आमकां पाप साहेब मेळटलो. ताका लागून हे दीस दूख करतना मेल्ल्या पाप साहेब पासत ओदीकान ओदीक मागपाचे दीस, विनोती करपाचे दीस. एक बरो नवो वय, अ न्यू एंड अ गूड पोप. भाग्यवंत बाप आमकां गिव अस अ गूड न्यू गूड होली फादर हें पासत. प्रितीच्या बाबीन आयज जाय जाण म्हणटा पवित्र सभा कितल्या निराशीपणांत आहा, कितल्या निराशान व्हडांतलें व्हड निराशीपण म्हणटाय तें लोक कातोलिकां सोडीत आहाय. पवित्र सभा कॅथलिक्स आर लिव्हिंग द चर्च. ह्या पासत कितें करया सगळें आमचें आहा तें धब्या मारया आनी नवी जावया, मॉडर्न जावया, रिइन्वेंट करया. न्हू ना, रिइन्वेंट कोन्न इज नॉट द आन्सर. रिइन्वेंट केलें आमी इतलीं वर्सां. परतून ओदीक नंबर ओदीक आनी ओदीक आंकडो वाडत गेला. आंकडो वाडत वेता. एक तेंप आसलेलो पवित्र सभेन फेथ आसलेलो आनी फेथा बराबर रिजनूय आसलेलें. न्हू द चर्च हॅड भावार्थ आसलेलो आनी भावार्था बराबर इल्लें गिन्यान आसलेलें. पण आयज भावार्था बराबर गिन्यान काळां आनीक जायत्या वस्तून रिप्लेस केलां. संवसारपण सगळें. दुसरें म्हळ्यार फिलिंग्स. आयज फिलिंग्स, इमोशनलिजम हॅज बिकम टू मच. तुम मानून घेयनाय रिजन आसना म्हणून रिजन आसलेलें. नाजाल्यार आमगे थिओलॉजी कितें इट्स अ फ्रूट ऑफ रिजन. जो भावार्थ आमी पडयलां तेजें आख्खें शास्त्र एक्सप्लेनेशन दिलां. ह्या पासत
somehow we need to go back to our faith as well as our reason. Emotions are good, they are limited. संवसारां बरें आहा तें good, they are limited. पूण अदीक गरजेचो आमचो भावार्थ आनी ह्या भावार्थाची सजमणी जी आमच्या गिन्याना वरवीं मेळटा. देवाचे जाणवायेन फ्रॉम द विजडम ऑफ द स्पिरीट ह्या की थियोलॉजी रचून आयली. होल्ड ऑन टू दॅट थियोलॉजी. बेस्ट येल ना कोण बसोले च्या पिता तेन्ना कितें यार बरो डायलॉग मरे म्हण येल ना. जायतें मागणें, जायतें प्राचीत आनी जायती धणवण ह्या शास्त्रांनी भोगली आनी तेम आपणाकूच दिली. जायते सेल्फ पेनन्स दिले तेम आपणाक. कित्याक कोवीड सभे पासत एक कोरी शिकवण येवपा जाय. बी फर्म टू द ट्रू टिचींग. नाजाल्यार आमी आलतलीं दलतलीं, आलोत वतलीं दोलोत वतलीं. परतून आमगे वायटव्या जिविताक जेजू येवच्या आदीं आसतलें ताका लुपतलीं. जेजू ह्याच पासत येयलो पातकांतलीं काडून सडवळींचीं मनशां जावन. नाजाल्यार फायदो ना जेजू येन मरून पुनर्जिवंत जावन. विठून एक गायन गाऊया. सी सो. बघितल्या फुलामध्ये पान 30, C6 पेज 30. बघितल्या फुलामध्ये रानातल्या झाडामध्ये गोरीतल्या दातूमध्ये ईश्वरार सगळे देणे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गावकारी सोचे जेजूच्या काळजा सोबे भेटोय गावकारी सोचे दोर्याच्या उदकाभितो वेळेचे रेमेभितो राजाच्या देव्याभितो कितेंचा म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या बाबडीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान थारी मोहिले आमच्या याके भोवीत सभेच्या दवा सर्वेस्वर मानून घेवन. प्रितीच्या बापा पास्कांचो गुट समरंबून ही दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. हितून बदलून सगल्यावून वर्तें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जीव ह्या भोवतान सत मानता. हें पवित्र देणें घेणें सपनायन सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्यांक पाठ करून सर्गींच्या अत्रेकांनी आमची काळजां लासूं दी. ह्या मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षा आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वत्या दबाच्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जिवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींचे सद दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पो
संसार बोललात तुझ्या वैभवान कुंसोर्गी तुका सोयसो सर्वेश्वराचे नावी येता ताकासो कुंसोर्गी तुका सोयसो बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तो कादीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कर्राचें हें रगत पातकांचें बोक्सण मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारयतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया जेसू मेलो जेसू जिवन जाला जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमास मेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा कार्दियाल फिलिप नेरी फेर्रा आमच्या आर्स बिस्मा सिमिया आमच्या आशिल्ल्या बिस्मांत सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणांचो बरवास धरून मेल्यान ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्यास मेस्तांक तुजें पोटजडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर आमास मेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मतान सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमेन आमच्या सडवंडाराच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सडमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रचोटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनूच्यो ससनू सोमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तिच्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार्थाची दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळचो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमची ककलूत कर देवाचे शिरे संवसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपल्यान ती सगळीं सुभागी सुमया तुवें जेम तरेवचें म्हाका फावना पूण तुज्या कात उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमेळांच्या वेळार आमी गायन गावया D21 जेजूशी येयात पान 58 D21 पेज 58. Pan लागल्या वोत्म्यान जेजूशी येयात सुगोन आसलोले Zoridre vivon kadoshi zaya Kan laglevot mian Jezushi ya Sugonas loli Zoridre vivon kadoshi zaya Tujishi etam Amcici durał Jezus, Tu je głos, am co wysłać, Tu am co wysłać, Tu dzieci je tam Jezus, Amcici durał Jezus, Tu je głos, am co wysłać, am co wysłać. प्रार्थुया. वो मोगाळ बापा, दोळ्यान तुवें आमची सोडवण केली, तर दोळ्यान आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मन्ना वरवीं तुवें आमकां सोडयली, तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. 2-3 कळोवण्यो. पयले सुवातेर आयज जशें हांवें एनावन्स केलां, कोडीत केलां, की आमच्या पादिगराचो आयज 46वो ऑर्डिनासांचो दीस, 46th year ऑफ हिज ऑर्डिनेशन. ताका मागण्यांत दवरचें, जावं तुमचो तेस करतना, मिसाची भेट आनी वांटो घेतना, खासगी मागणी करतना तुमी मागचें म्हूण हांव मागतां. आयज सांजे 6 वाजता दिनवासनेचें बलिदान आसा. ह्याच पासत देवाक दिनवासुया. कांय बरो पादिगार आमकां मेळ्ळा हीं 7 वर्सां, आनी बरे भाशेन आपलें मुण्यारपण केलां. देवाचें जायतें तो दिवंक वावला आनी इल्लो विसवाच्यो कार्यावळी ताणें केल्यात. 7 वर्सां आदीं तालिगांव कितें आसलें आनी 7 वर्सां उपरांत तालिगांव कितें जालां तेंय मनांत दवरात आनी देवाचे उपकार आठयात. आयज डिकन शेल्डनाचो निमाणो दीस जशें सांगलां, तो फाल्यां तावन पास्टल इन्स्टिट्यूटाक येतलो. आनी जायतें रावंक दिसता. आनी एक वर्स राव रे. हांवें म्हणलो ताका, बाबा आनी एक वर्स राव रे. पूण आयज तरी वचना. अब्रिलाचे 30 तारखेर हांव फादर शेल्डन मेळपा ना. ह्या पासत हांव मागतां मीस सातव सगळीं यात कॉरिडोरांत. डिकन शेल्डन थंय आसतलो. ताका विश करात, बरें मागात ताचे. आनी जाणटीं जायतीं आसात, बेसांव दियात. ही आमगे चाल न्हू. आदीं काजो जाता तेन्ना, पाद्री जाता तेन्ना
भुरगो जाणट्यांचें आवय बापाचें वडिलांचें बेसांव घेतलें सो बेसांव दियात आनीक आनी तुमकां मेळचो ना तो नोमशेंत आयज ब्लेसिंग आहात आयजूच फॉर टुडे द ब्लेसिंग्स एट नोमशेंत वील स्टार्ट एट 3:30 3:30 वाजता सुरू जातलो कित्याक आमकां सगल्यांक परतून पावूंक दिनवासनीच्या बलिदानांत वांटो घेवंक जाय सो बलिदान हें समरूंक जाय मातशें सजमून घेवचें परतून सांगता नोमशेंत आयज ब्लेसिंगा 3:30 वाजता घराचो बेजमेत 3:30 वाजता सुरू जातलो ओन्ली फॉर टुडे फाल्यां 4:00 न्हू फाल्यां इट वील बी अगेन 4 o'clock सो सगल्यांनी चोत्राद्यान जीं नोमशेंतलीं आसात एकामेकाक कळयात आनी PPC मेंबरांनी तयारी करूंक मागता पास्कांचो आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागुयात सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमच्या मोगाळ बापान आपल्या एकल्याच पुताच्या पुनर्जन्मपणा वरवीं तुमकां सडवण दिली आनी आपली भुरगीं केलीं आपलो आशिर्वाद तुमकां दिवन तो तुमची काळजां संतोशान भरूं आमेन जेजून जोडलेले सोडवणे वरवीं बापान तुमकां पातकांतली सुटका दिली ताच्या उदारपणाच्या देण्यान अमूल जिविताचें दायज तुमकां मेळूं आमेन भावार्था वरवीं जेजू बराबर पवित्रस्थानांत तुमी पुनर्जीवन जाल्यान तुमी आतां तुमचें जिवीत सारकें नवें आनी पयत जावन जेजू बराबर स्वर्गार सासणाच्या सुखान तुमी पावूं आमेन आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचें देव आनी तुमचें सगळें सदां आसूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा सर्वेस्पराक जय जय देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक जय जय शेवटाचें गायन गावया जेजू सोमी F8 पान 209 F8 पेज 89 बापाचे मोहिमेन बोरगोट कोरा जेजू सोमी बापाचे मोहिमेन बोरगोट कोरा जेजू सोमी देवाचे सोन कोरेसाचे तोरी देवाक ओडवी करू जेजून बोडाय दाखोयली ना बापाचे मोहिमेन बोरगोट कोरा जेजू सोमी बापाचे मोहिमेन बोरगोट कोरा जेजू सोमी